गोंयांत पावसाळी अधिवेशन लागला गाजपाक। गोंयचो शिक्षणीक दर्जो देंवला हाचेर बाणावलेचो आपाचो आमदार बेनझी विएगस हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर विधानसभेच्या पयल्याच दिसा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी बेनझी मोदी पेटले झूज। शिक्षणीक उदरगती खातीर सरकार सांगता 12% बजेट आसा, पूण तातूंतले 7 ते 8%च खर्च जातात अशें बेनझीचे म्हणणे। पूण गोंय सरकार शिक्षणीक मळा खातीर 12% आर्थीक तरतूद करपी देशांतलें एकोडें राज्य आशिल्ल्याचो दावो मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलो। भास आनी गणितान आमी फाटीं आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान निमाणे कडेन मान्य केलें। वेळी मतदारसंघातले कांय ट्रान्सफॉर्मर बदलल्या उपरांत थंयच्या विजेचो प्रश्न सुटावो जातलो। वेळी मतदारसंघा खातीर खासा सबस्टेशन बांदपाची गरज ना अशें मत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी व्यक्त केलां। वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा हांणी वेळी खातीर खासा सबस्टेशन दिवचें अशी मागणी केल्ली। मोपा विमानतळ सुरू जाल्या उपरांत दाबोळी विमानतळाचो फुडार कितें ह्या विशया वयल्यान अधिवेशन बरेंच गाजलें। हो विमानतळ बंद जालो जाल्यार ह्या वाठारांतल्या वेवसायिकांचें कितें असो प्रश्न मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान विचारलो। पूण दाबोळ विमानतळाचेर भिवपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान संकल्पाक सांगलें। दाबोळ विमानतळाचेर येवपी विमानां मोपा विमानतळा कडेन थेट वळोवचे नात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। 18 देशांतल्यान दाबोळी विमानतळाचेर सध्या चार्टर विमानां येतात आनी कांय देशांतलीं विमानां येवपाक सोदतात। चार्टर विमानांचो आंकडो 150चेर पावला। त्या खातीर मोपा वांगडा दाबोळी विमानतळ लेगीत सुरू उरतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। वेबसायट हॅक केल्ल्या आड पुलिशेन कागाळ केल्या। सगळ्यो नोंदी सुरक्षीत आशिल्ल्याचे उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें। सगळो डेटा दुसऱ्या वेबसायटीच्या सर्व्हराचेर आसलो, तो परतो मेळयला आनी सेव्ह केला अशेंय मंत्री शिरोडकरान सांगलें। गोंयची आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सामकी बाबत जाल्या। ह्या यंत्रणेचो संकेतथळ अपडेटेड ना, तशेंच आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा फावो तशी काम करिनात। ह्या यंत्रणे वरवीं गांवां जी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा जाय त्यो लेगीत आजून नेमिल्ल्यो ना। यंत्रणेक संपर्क साधपाक फकत एकूच नंबर आसा, तशेंच आपत्ती व्यवस्थापनाची मॉक ड्रिल वेळान जायना अशा आपत्ती यंत्रणे विशींचो नन्नाचोच पाडो विजयान सभाघरांत वाचून दाखयलो। ह्या वेळार प्रमोद सावंत हाणें तांकां आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेची वेबसायट जाग्यार घालता अशें म्हणलां। तशेंच गोंयच्या आपत्ती व्यवस्थापना विशीं गांवांत आशिल्ल्यो समिती कार्यरत आसा अशें लेगीत म्हणलां।
राज्यात कोरोना दुयेंतींचो आंकडो वाडटा. गुळी वखदांची प्रकरणां तोंड वयर काडीत आसात. एलईडी नुस्तेमारी बेकायदेशीरपणान रेंव काडपा सारके हे विश सध्या हुमकळून पडल्यात. जाल्यार प्राथमीक शाळांच्या वाठारांत टावर घालपाक लोकांचो विरोध आसा. सरकाराचे हे सगळ्या विशयांचेर लक्ष ना. तशेंच राज्यपालाच्या अभिभाशणांत ह्या सगळ्यांचो उल्लेख कित्याक ना काय असो प्रश्न शिवोलीची आमदार डिलायला लोबो हांणी केला. राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर चर्चा करच्या सत्रांत डिलायलान सरकारान आपल्या उलोवपांतल्यान हे प्रश्न लक्षांत हाडून दिल्या. पयलीं ओबीसीचे कारण, मागीर पावसाचे कारण, ताच्या उपरांत पावसाळी विधानसभेचे कारण दीत पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपाचें सत्र सध्या सुरू आसा. पंचायत वेंचणुके विशीं सर्वोच्च न्यायालयान आनी उच्च न्यायालयाक वेंचणुको घेवच्यो म्हूण निमणो आदेश दिवचो पडलो अशें नुवेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हाणें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिला. हीच गत जिल्हा पंचायत वेंचणुके वेळार लेगीत जाल्ली. हातूंतल्यान तुमी उमेदवारांची काय मतदारांची दिशाभूल करपाक सोदतात असोय प्रश्न आलेक्सान केला. सरकार आणि ट्रान्सपोर्टर जाय ते दावे करू पूण सत्य परिस्थिती न्हयकारपाक येना. सरकारान कोळशाची येरादारी जाता त्या सुवातींनी पळोवची. कोळशाक लागून कितें प्रदूषण जाता तें तांकां कळटलें. कोळशाच्या प्रदूषणाक लागून आतांच इतलो त्रास जाता. रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण जालें जाल्यार ह्या वाठारांतली लोकजीण काबार जातली. नुवेचो आमदार आलेक्स सिक्वेरा सांगता. सरकारान मनीसपणाचे नदरेन रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचो परतून विचार करचो अशी मागणी ताणें केल्या. वेर्णा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पा खातीर सरकार सांगता ताचे कडेन 1 लाख चौखण मीटर जमीन आसा म्हूण, पूण प्रत्यक्षांत तशें कांयच ना. ताचे कडेन फकत 50,000 चौखण मीटर जमीन आसा आनी उरिल्ल्या 50,000 चौखण मीटर जमनीचे ते फकत सपनां पळयतात. वेर्णाची जी सुवात ताणें निश्चित केल्या त्या सुवाते वयल्यान विमान लँड आनी टेक ऑफ करतात. कोयराक लागून जायती सवणी हांगासर येताली. फाल्यां सकाळी बर्ड हिटा सारके प्रकार घडले जाल्यार ताची जापसालदारकी कोण घेतलो असो प्रश्न आलेक्स सिक्वेरान विधानसभेत मांडलो. काँग्रेस पक्ष विरोधान केल्ल्या गजालीं खातीर काँग्रेस पक्षान मायकल लोबो आनी दिगंबर कामत आड अपात्रताय याचिका दाखल केल्या. सभापती कडेन ही याचिका दाखल केल्ल्याचें कळटा.
पणजे कोणाच्या हातींत आसली ते पयलीं पळोवचें आनी मागीरच म्हाजेर आरोप करचे अशी सणसणीत जाप पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान उत्पल पर्रीकाराक दिल्या. पणजेच्या अवतिकायेक बाबुशाक जापसालदार धरतना फादर सन एंटरप्राइजेस पणजेची वाट लायतली अशी टिका उत्पलान केल्ली. तशेंच आमदाराचें लक्ष पणजे शाराचेर कमी आनी रियल इस्टेटीचेर चड आसा अशें म्हणलेलें आनी मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी लेगीत ताणें मागणी केल्ली. आता काँग्रेस आमदार भाजपान येवपाक सोदता तो तांचो निर्णय अशें पर्येची आमदार दिव्या राणेचें म्हणणें. भाजपाचो पक्ष आसा तसोच उमेदीन आसा आनी एक बरी गजाल म्हळ्यार भाजपा पक्षा कडेन आमदारांचो आंकडो चड आसा अशें दिव्या राणेचें म्हणणें. काँग्रेसीन सध्या जे फुटाफुटीचें राजकारण चल्लां तें बऱ्याचेंच. म्हाका आमदार सांबाळपाक जसो त्रास जाल्लो तसोच त्रास आतां काँग्रेसीक जाता. आतां आपूण फुडें कितें जाता तेंच पळयता अशें मत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान उक्तायलें. काँग्रेसीन जाल्ल्या फुटाफुटीच्या राजकारणा विशीं प्रतिक्रिया दितना ताणें हें विधान केल्लें. काँग्रेस आनी भाजपा मदीं सध्या जें कितें चल्लां तें तियात्रात कशें. गोंयांत बरोच पावस पडटा आनी ह्या पावसान भाजपा काँग्रेसीच्या आमदारांक गरोवपाक बसला अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. काँग्रेसीन चलिल्ल्या फुटाफुटीच्या राजकारणा विशीं उलयतना विजयान ही प्रतिक्रिया दिल्ली. मायकल लोबो आड आशिल्ल्यो बेकायदेशीरपणाच्यो केशी सुरू उरतल्यो. मायकल लोबोची सगळीं प्रकरणां फुडल्या विधानसभेच्या पटलाचेर दवरतलो अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. खंयची बेकायदेशीरपणां वॉशिंग मशिनान घालून धुवंक मेळना. बेकायदेशीर गजालींचेर कारवाय जातलीच अशें विश्वजिताचें म्हणणें.
मायकल लोबोचेर उतरांचे फारपेट कायमूच. मायकल लोबो वैयक्तीक फायद्या खातीर ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान उडयो मारता हें आतां लागीं स्पश्ट जालां, अशें म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा म्हणटा. भाजपाक हारोवपाची तांक आशिल्ली काँग्रेस आयज खंय आसा अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार विचारता. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी आमच्या पक्षाचेर खूब आरोप केल्ले. आयज तांचेरूच लिपून रावपाची पाळी आयिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. असो थोमणो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकारान काँग्रेसीक मारलो. काँग्रेस पक्ष फुटप हो लोकशायेक धक्को जावन आशिल्ल्याचें खेळां मंत्री गोविंद गावडे सांगता. काँग्रेसीचे आमदार मुख्यमंत्र्याक मेळप हें स्वाभावीक आसा अशेंय गोविंद म्हणटा. मुख्यमंत्री हो पुराय राज्या खातीर आसता, खंयच्या पक्षाचो असो नासता. खंयच्याय पक्षान ताका निवडून हाडलो जाल्यार ताणें सगळ्या आमदारांची कामां करपाकूच जाय अशें गावडेचें म्हणणें. आपूण आयतारा दिसा मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यात नासलोच, आपूण घरा आसलो. आमचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरा वांगडा आपूण कंटिन्युअसली व्हिडिओ कॉलार आसलो. हांव कोणाल्याच बंगल्यार वचोंक ना अशें म्हूण भाजपान वचपाची वावडी राजेशान फाफडून उडयली. हांव ठामपणान काँग्रेस पक्षा वांगडाच आसा, पूण म्हाका विरोधी पक्ष फुडारी म्हण रावपाक कांयच इंट्रस्ट ना हें हांवें पयलींच पक्ष मुखेल्यांक कळयल्लें, कारण सरकारान म्हाजेर खूब प्रश्न उपस्थित केला आनी हाचो त्रास पक्षाक वा पक्षाच्या वांगड्यांक जावचो न्हय म्हण आपूण हो मुद्दो मांडलोलो अशें काँग्रेसीचो आमदार मायकल लोबो म्हणटा.
राज्यपालाच्या अभिभाषणांत गोंयच्या वास्तववादाची परिस्थितीची माहिती दिल्ली ना. राज्यपालान आपल्या भाषणांत बऱ्योचशो गजाली लिपयल्यात अशें विधान कुंकळ्ळेचो आमदार युरी आलेमांव हाणें सभाघरांत राज्यपालाच्या अभिभाषणाचेर चर्चा करपाच्या सत्रांत उलयतना म्हणलां. स्वयंपूर्ण गोंय फकत संकल्पे पुरतेंच उरलां जाल्यार सरकार तुमच्या दारी ही संकल्पना विधानसभा वेंचणुका पयलीं वापरिल्ली एक चाल असोय आरोप युरीन केला. ह्या सरकारान लोकांचो कसो उपेग करचो ताचो आराखडो ना. तशेंच सरकार खंय चुकता ताचो नियाळ राज्यपालान घेतिल्लो ना अशें युरी म्हणटा. ओबीसी खाला येवपी समाजा मदीं जागृताय जावची ह्या हेतान दिवचले महामेळावो घेवपाचो थारायला अशी माहिती ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष शशिकांत घाडी हाणें दिल्या. आरक्षण आनी हेर हक्कां विशीं ओबीसीचेर अन्याय जाता अशें दुखणें ताणें ह्या वेळार गावन दाखयलें. दिवचले घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार महासंघाचे हेर वांगडी लेगीत हाजीर आसले. आसगांव वाठारांतल्या रस्त्या वयली फोंडकुलां घातक जाल्यात. फोंडकुलांनी उदक भरत आशिल्ल्यान ताचो अदमास येयना देखून दुचाकी चालकाची धांदळ जाता. फाटल्या कांय दिसां सावन दुचाकी चालक फोंडकुलांनी पडून ताका दुखापत जावपाचे प्रकार सेगीत घडत आसात. रस्त्या वयल्यान फोंडकुलांची ताकतिकेन दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केली. उसगांव सर्कलाक कुशीक फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन रस्त्यार व्हड फोंडकुलां दिसून येतात. ही फोंडकुलां दुचाकी चालकां खातीर घातकी आसात. फोंडकुलांनी फातर घाल्ले आसले तरी पावसाचें उदक भरून उरत आशिल्ल्यान व्हांवन चालकाक फोंडकुलांचो अदमास येयना. ताका लागून दुचाकी घेवन रस्त्यार अपघात जावपाचे प्रकार सेगीत घडत आसात. बऱ्योचशो गजाली नियंत्रणान आसात. जंय कितेंय करपाची गरज आसा थंय काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष आनी प्रदेश काँग्रेस समिती एकठांय येवन चर्चा करतली आनी कितें करपाचे गरज आसा तें थारायतली आनी तशी देपां मारतली अशें काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी मुकुल वासनीक हाणें सांगलें. तशेंच हो हायप मिडियान तयार केला. पक्षान कसलेच तरेची बंडखोरी नाशिल्ल्याचें वासनिकान सांगलें. मनशाच्या मातयेकडेन नातें सांगपी माशेलाचो पारंपारीक चिकलकालो व्हडा उमेदीन मनयलो. एकादशीक दनपारां 12 वरांचेर देवकी कृष्णा देवळांत दिवली पेटयली. ही दिवली दुवादशीच्या 12 पालयतात. कोरोना महामारीक लागून फाटली 2 वर्सां चिकलकालो जालो ना. माशेलांतले मुखेल देवकी कृष्ण देवळाच्या सामकाल्ल्या मैदानाचेर हो चिकलकालो मनयतात. भुरगो आसूं वा दादलो सगळे बालगोपाळ ह्या चिकलकाल्यांत वांटेकार जातात. सगळे बालगोपाळ विठ्ठलाचो जयघोश करीत दिवचलचे तेल लावन मैदानार चिकलकालो खेळपाक मैदानान येतात. आवरिल्ली एक परंपरा ह्या चिकलकाल्यांत आयज मेरेन पळोवपाक मेळटा. जे खेळ कृष्ण आपल्या इश्टा वांगडा खेळटालो तेच खेळ चिकलकाल्यांत माशेलचे बाळगोपाळ खेळटात.